एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आसोलना आंबेली. आयज एक व्हिडिओ चयला, एक प्रेस कॉन्फरन्स, आनी तो जयेश बाब म्हणटा उलयत तितू. हांव तुका पयलचो ते देव बरें करूं म्हणटा जयेश बाब, कित्याक जे तुवें प्रेस कॉन्फरन्सांत द मेथड इन वीच यू स्पोक, द कंपोजर एकदम सॉफ्ट अँड इट वॉज रियली गुड. तो देव बरें करूं जयेश बाब. 52 नंबराचेर फ्रंट पीस ऑफ सांकवाळ इतलेच आसा. ना खंयचो धार्मीक स्थळाचो काय चर्च किंवा टेम्पल असो काय उल्लेख तांणी केल्लो ना. आता जयेश बाब तूं म्हणटा सांकवाळे इश्यूआन तो स्ट्रक्चर दिगा, तो डॉक्युमेंट्साचे इट इज ओनली रिटन इट्स अ फ्रंट पीस ऑफ सांकवाळ, बट इट इज नॉट मेन्शन वेदर दॅट इज अंडर द चर्च ऑर अ टेम्पल ऑर नॉट. तूं थिंगा न्यूट्रलिटी समजून घेता. बरें आहा. आतां म्हाका एक सांग, तो स्ट्रक्चर फ्रंट पीस ऑफ सांकवाळ इट इज इन whose property or the property in which that front piece is there, ती property form 1 and 14 कोणा नावार आहा? फाब्रिकाच्या. फाब्रिका is the wing of the church. To the church we all minorities belong, especially the Christian community though. आता एक गट असा तांचे असं की ते मंदिर म्हणून थंय हे चल्ला, दुसऱ्या बाजून चर्च म्हणून हे चल्ला. असे दोन विषय त्या स्थळाच्या बाबतीन आसा, ताचो अभ्यासूय चल्ला. सांग, अंडर व्हॉट राईट यू आर आस्किंग फॉर युअर सेकंड राईट? तू म्हणटा दुसरो गट हो दुसरो गट हुंय येयलो, हो दुसरो गट हुंय मेन्शन केला. म्हाका सांगू, फ्रंट पीस ऑफ सांकवाळ बिलोंग्स टू द टेम्पल म्हणून दिलो हा, or that property form 1 14 तुमचे नाव हा, कोणाचे खंयचे संघटने नाव हा, or the property paper तुझे नाव आहे. सो तुका एक आयोटा ऑफ इवन अ सिंगल एव्हिडन्स केसलो ना. ही हांगासर मागणी आम्ही दिल्या. थंय काही 2018-19 पयलींचे फोटो आणि हे सगळी माहिती आम्ही भितर दिल्या. ताचे पयलीं क्रॉस आसले, मागीर क्रॉस लायल्यात, किंवा थंय एक बनियन ट्री आसली, म्हणजे वडाची आसली, थंय ते काढला आणि ते. तूं पड उलयता न्हू इलिगॅलिटीज जावं इरेग्युलॅरिटीज भितर पड ते प्रॉपर्टी पड जाला जाल्यार आय एम विथ यू. गो बाय डॉक्युमेंट्स. सरकार कोण आलो? तुगेलो. आर्कायव्ज आहाय ते कोण? तुगलेच. झगट आहाय ते कोण? तुगलेच. तुका एव्हिडन्स आहाय ते कोणाले? तुमलेच. सो गो न्हू. तो सांगत मरे कालिदासू कायद्यान वचपा जाय म्हणून, तूं कायद्यान वच मरे. तूं म्हणटाय प्रॉपर्टी भितर जे फॉर्म 1 14 पड कोण आहा कस्टोडियन, तेमी इरेग्युलॅरिटीज केले म्हूण. ती प्रॉपर्टी तेंच्या अंडर आहा, तेमकडे तेंका परमिशन घेयले आसतली ओ गेल्ली आसतली, बट दे आर द कस्टोडियन. दे विल फेस द म्युझिक वॉट एवर दे हॅव टू फेस न्हू. तूं इलिगॅलिटीज कोण पायप गायले, कोण ड्रेनेज सोडली, कोण पोत्र गायले, कोण झाड मारला आनी कितें सांगताय तुमी? बरें आहा, आय गिव यू द बेनिफीट ऑफ डाउट. तूं लिगली वच कितें करपा जाय तें. आनी एक एक्झाम्पल दिता तुका. थोड्यो प्रोटेक्टेड सायट दे आर सेंटिमेंटली कनेक्टेड टू वन पर्टिक्युलर रिलीजन. लेट्स से मेजॉरिटी रिलीजना बरोबर कनेक्टेड आहे, आनी तेंगे प्रोटेक्टेड सायटी भितर जरी तर ते कितें कोताय आनी दॅट प्रॉपर्टी जावन तेंगे नांव ते फॉर्म 1 14 आसा, ओ प्रॉपर्टी तेजे नांवार आहा, आनी इनस्पायट ऑफ हॅव्हिंग दॅट ASI मार्क, दॅट मिन्स प्रोटेक्टेड आसतना ते मेजॉरिटी कम्युनिटी त्या एरियाक कितेंय मॉडिफिकेशन कोताय, कितेंय चेंजीस कोताय, जावं थिंग कितें इरेग्युलॅरिटी जाता जाल्यार दुसऱ्या धर्मा लोक वचोन थिंग वचोन आपल्यागे मस्जिद ना जाल्यार चॅपल ना जाल्यार क्रॉस घाताय रे. डू दे गो अँड पुट लायक दॅट इन दोज प्रॉपर्टीज? ताबडतोब हे घेवचो, कित्याक बरेचशे पेंडिंग आसा. खूब दीस जाले, 2-4 वर्सां पाठपुराय खूब जण घेतात, आनी अशें जर एखादी पेंडिंग उरली जाल्यार मागीर हे एब्रप्ट कितें तरी एक्शन्स जातात. ते आतांच्या काही घटनांनी. तूं म्हणटा 3-4 वर्स पयले चळवळ चालू जाली. म्हाका एक सांग जयेश बाब, आमगे गोंय स्वतंत्र जालें आज उणें म्हळ्यार 62 वर्सां गेली, आनी ह्यो तुमगे चळवळ जाले तेव्हा केले ते 4 वर्सांनी. म्हाका एक सांग, 61 सावन
जरी तो थिंग देऊळ आसलोलें वो थिंग ती मुर्ती आसलोली जाल्यार तुमकां 60 वर्स कित्याक लागोली? वाय डीड इट टेक 60 years? See, in those days, the population was, demography चोयल जाय तूं, the Hindu approximate population was almost 60% म्हळ्यार जाता. And Christian population at that time was almost 40%, approximately. बारीक ह्या कम्युनिटी हांव तितून मेजलो ना सद्याक. आणि आता 2011 सेन्ससा प्रमाणे हिंदू कम्युनिटी पळया मेजॉरिटी द पर्सेंटेज हॅज इन्क्रीज टू ऑलमोस्ट 66%, whereas Christian community has diminished almost half. 25% it was showing in 2011, but as of today, the percentage is probably nothing more than 20%. So is it तो मायनॉरिटीज उणी जायी थंय म्हूण तुमकां आतां सगळें इन्स्टिगेशन करपाक जाय पडटा म्हूण? व आर यू थिंकिंग दॅट मेजॉरिटी बिकम द हेड? जायना न्हू जयेश बाब ते भाशेनी. आनी तेश कोन्न चिंतिल्लें जाय तूं ऑल इंडिया लेवलाचेर तुवें चोयलें जाय तूं अमंग द बर्ड्स क्रो is in maximum number. Population is largest population is of the crow. कावळो जाल्यार आमी कावड्याक नॅशनल बर्ड करुया? इट इज नॉट नो. द ब्युटी ऑफ स्टेइंग टुगेदर इज दॅट पिकॉक हॅज बीन सेट टू बी द नॅशनल बर्ड. सो हे बहुसंख्या मेजॉरिटी आमगे कम्युनिटी तुमगे कम्युनिटी इट डजंट वर्क आउट लायक दॅट न्हू. सो कित करपा येते तूं कायद्यान कर, नो इश्यू. कित्याक आमी मरे दुसऱ्या धर्मांगेले इमोशन्स कनेक्ट आहाय थिंग वचोन आमी आमगे थिंगा चॅपल ना फुरीस घाल म्हणून इवन दिसून आयला. त्यापेक्षा शासनान थंय व्यवस्थित एक मनीस नेमचो, थंय जबाबदारी दिवची, सीसीटीव्ही लावचे आणि फुडें कोणाकूच दिवं नाका तुम्ही. दोन्ही हांकां सध्या स्टेटस को मेंटेन करा. खंयचेच गटाक कितेंच करूंक मेळचें ना जो पर्यंत ताचे पूर्ण अभ्यास जायना. आनी पॉयंट सांगत तो तूं सांगता स्टेटस को दवर म्हणटू दोन्ही गटांक यूज करपाक दिनाक म्हणटू ती प्रॉपर्टी. दोन्ही गट आमकां खंयचे रे? एकू गटा द गट विच इज रेजिस्टर्ड ऑन फॉर्म एन 1 and 14. आणि तो तुगे दुसरो गट रेकॉग्नायज जातो जाय तू दॅट यू नीड टू फर्स्ट प्रूव नो. ते प्रूव कोना आसतना तू यू आर पुटिंग द कार्ड बिफोर द हॉर्स. आणि फॉल्स नॅरेटिव्ह कोण तू ते यू आर टेकिंग दॅट लायन ऑफ एक्शन. But a narration which you start itself is wrong. So मुखार आनी वचपा प्रश्न येना. तो दुसऱ्या गटा मुट्टे आनी कन्सिडरेशन जायना. म्हणजे आनी तुवें स्टेटस को हाड म्हणपाचो म्हणजे तुगे तूं म्हणटा हार्मनी. कसो हार्मनी? ही नाटकाय मरे तुमगेली. म्हणजे आमच्या हितून आतां वर्सां जाली ती प्रॉपर्टी फॉर्म 114 अमेरिका इथं कस्टोडियन आनी सडनली तुका ते आतां तूं बंद कर म्हणटे. कित्याक बंद करपाचें? हाल तू आनी एक प्रोटेक्टेड सायटीचे वयतलो थिंगाय तू म्हणटो थिंग टेम्पल आसलोले, देवूळ आसलोले, मस्जिद आसलोले डिस्प्यूट करतलो आनी म्हणटो थिंगाय आतां स्टेटस को हाड. फाल द सेम थिंग यू मे स्टार्ट डुईंग एट सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्च इन ओल्ड गोवा. ह्यो इलिगॅलिटीज जाले म्हणटाय तुमी प्रोटेक्टेड सायटीन. आनी तुम खूंय आसलोले ही सगळ्या सेना पळय तुमगेले 50 भाशी सेना आहाय तुमगेल्यो. ह्या सेना खूंय आसलोले वेन द ओल्ड गोवा इलिगल बंगलो येयलो आहा थिंगा दॅट इज ऑल्सो इन द प्रोटेक्टेड सायट. तुम प्रोटेक्टेड सायट म्हणजे तुम हितू इंट्रस्ट आहा आनी कम्युनल डिझार्मनी नाका म्हणटा जाल्यार थिंगा ओल्ड गोवा बंगल्याचेर तुगे एक सेना येवना मरे. कित्याक येवना? जस्ट बिकॉज द चर्च इज देर, बिकॉज द प्रोटेक्टेड सायट इज adjacent to the church or a chapel. So that means your question is not about protected. If it was protected, watch Kalidas thing at all. I don't know the names, all the different सेना पण झाले हिंगा गोंया. तू सांगत ना गोंय स्वतंत्र कोत्ते तो खूंय आसलोले. हे गोंया महाराष्ट्र मज जावपा टायमार ह्या खूंय आसलोले. आज वगत डिस्कॉर्ड करपा आहाय सगळे. सो तो क्वेश्चन जयेश बाब मुगे भाशेन जायना. वी कॅनॉट गो ऑन एंड ऑन लायक दीस.
आमची मागणी आसा वेळ पडलो जाल्यार एक्सकवेशन सुद्दां थंय करचें. आता तू एस्केवेशन उलोवपा लागलो. एस्केवेशनाचे हांवें त्या कालिदास बाबा जबाब दिला तेल्याचो तू काय दिता. तू म्हाका सांग जयेश बाब, एस्केवेशन कितू देगून डीप कोता तू आनी कितू वर्स फाटी वयतलो. वाय एस्केवेशन जालो टॉक अबाउट ओन्ली पुर्तुगाल टायप. पुर्तुगाला पयले एक मोगल्स बा हल्लले ना रे, थिंगा एस्केवेशन कोराय मरे. टिल वॉट लेंथ, टिल हाउ मेनी इयर्स बॅक अँड हाऊ डीप तुम्ही एस्केवेशन कोतले ते सांगाय. हेजे आनी चड डिटेल उलयना. कितें एस्केवेशन करूंक गेले जाल्यार कितें सांगवाळे फ्रंटेज पीस मेळटलो, तेच भितर मागीर देवूळ मेळटलें, तेच भितर बुद्धिस्ट टेंपल मेळटलें, तेच भितर इस्लामागे मस्जिद मेळटलें, तेच भितर मागीर आनी एक इगॉर्ज मेळटली जेजू क्रिस्ता टायमार, आनी तेच भितर मागीर मोहेंजोदारो आनी हरप्पा सिव्हिलायझेशन मेळटलें, आनी मागीर तेच भितर वसाय. तू सांगितला तू कॉम्युनल हामेनी जाय म्हणून जाय. तू वाय डू यू गो इन द पास्ट. Going in the past is the hallmark of dictators and authoritarian people. People who want to bring dispute, discord and disharmony in the society. ऐसो मनीस सदां पास्टा वयताय. तुक सांगिल तेशे हिरदा भितर बोट घालीत राव. सर्च फॉर द हिस्ट्री. सो हे एस्क्युएशन म्हणटा ते मागीर चोय तूं आतां. गो बाय द लॉ. जागा आहे ती प्रोटेक्टेड मॉन्युमेंट म्हणून आहे. तर ती जर प्रोटेक्टेड मॉन्युमेंट होती तर तिथे काही असे स्ट्रक्चर्स उभे राहिलेत. म्हणजे तिथं क्रॉस उभे राहिलेले आहे, तिथे एक छोटं चॅपल कसं ते पण उभं राहिलेलं आहे. तर त्याविषयी आतापर्यंत हिंदूंनी कधीच काही विचारणा केलेली नाहीये किंवा कुठल्याही. खरं तर हिंदू समाजाने आतापर्यंत ते स्वीकारलेलं होतं. असं नव्हतं की त्यांना मान्य होतं, पण त्यांनी स्वीकारलं होतं. ताई मी एक बोलतोय, आता तुम्ही बोलतात काय की प्रोटेक्टेड साईट आहे ना, तर मी काय बोलतो, तुम्ही जेव्हा जुन्या गोव्याला एक बेकायदा इमारत आली तेव्हा तुम्ही एक दिवस पण आपल्या तिकडे येऊन विचार पण नाही केला ना, विचारलं पण नाही तुम्ही. तेव्हा कशाला नाही आले होते तुम्ही आवाज करायला. ती पण प्रोटेक्टेड साईट होती ना. तुमच्यासारखे आले असते तर असे हे बेकायदा बांधकाम बंद झाले असते. दुसरी गोष्ट म्हणजे तुम्ही म्हणतात की एवढा टाइम पर्यंत तुम्ही मानून घेतलं होतं हे सर्व, तुम्ही काही अडचण नाही आणली होती. तर आता 60 वर्षानंतर हे सर्व अडचणी कशाला आले आता? कोण करतोय? कशासाठी करतोय? आता तुम्ही सर्व मान्य केलेलं ना. एवढे वर्ष तुम्ही काहीच केलं नाही, काय दखल अंदाजी केली नाही, तर आताच कशाला? म्हणजे तुम्ही तुमची आता मूर्तीची स्थापना नाही करायला नाही दिली तर तुम्हाला आता दुःख वाटलं. म्हणजे तुम्ही चांगल्यासाठी नाही केलं असतं. हे आपलं काहीतरी मनात विचार घेऊन गप्प बसले होते काय? असं नाही होत. जे बेकायदा आहे ना, तुम्ही पेपरवर करा ना, डॉक्युमेंटेशन करा ताई. आपण कुठे बोलतो नको करू नाही बोलतो, पण मला पण हवे ना. मला पण हवे की सर्व शांतता आपल्या गोव्यामध्ये व्हायला पाहिजे. एवढीच मी विनंती करतो ताईकडे. आता जे चांगलं आहे ते चांगलं राहू नये. धर्माचे लोक ख्रिस्ती, हिंदू, मुस्लिम गोव्यामध्ये सर्व एकत्र राहतात ना. तर आता हे मध्ये मध्ये चावी द्यायची कशाला? सीएमओ ऑफिस आणि पीएमओ ऑफिस हांचेपर्यंत पूर्ण पाठपुरावा करतले. कित्याक हे आता इतले पर्यंत पावला. पण प्रत्येक वेळा मागीर कोणूय उठतलो कितें करता आनी बात हे उघड जावंक जाय. सगळे फोटो म्हणजे जयेश बाब तू आत मोठा आता इतके पर्यंत पावला म्हणटा तू. कितें आमरे जयेश बाब, ही टायटॅनिक पळय बुडटा न्ही, त्यातनं सगळ्यांच्या मरे नाकाकडेच येता उदक. तुझ्याच नाकाकडे येवंक नाये. अशें ह्यो धमकी दिवपूय बरें न्ही. हांगा पर्यंत पावला म्हणपाचो मिनींग कितें? म्हणजे तुझा आता कितें दुसरा कार्यक्रम आसा काय म्हणून? गो टू द प्रॉपर ऑथॉरिटीज न्ही. गोंय सरकारान आमचे जायते विंग्स आसा, ऑथॉरिटीज आसा न्ही. सगळ्याक डिपार्टमेंट आसा मरे. आर्कायव्ज आहा, आर्किओलॉजी आहा, सगळ्याक आहा, फोरेन्सिक आसा. तू प्रोसिजर कर. पूण तुझे म्हणणे तुझ्या मनान पळय आता खोट आसा. कित्याक तू स्टेटस को दवर म्हणटा, ही मांडणी तुजी तीच अयोध्या बाबरी मस्जिदाची. म्हणजे ते बंद दवर. मागीर वसांनी कितली वर्सां मागीर कोर्टान
तुज्या फेवरान जातलें अशें तुज्या मनान आसा. सो हे सगळे चिंतिनाका. आमी गोंयकार तशे चिंतिनात. वयता तशें जाल्यार मागीर वयता तिका प्रोटेक्टेड सायटीचे तुमचे थोडे तुमचे सारके मनीस आहा ते ऑब्जेक्शन हाडीत रावतले. कोणाक देवूळ आहा म्हणटले, कोण मस्जिद आहा म्हणटले, आनी सगळे स्टेटस को आहा म्हणटले, आनी मागीर कोर्टांनी भोंवपाचे. मागीर सरकारान हे डिपार्टमेंट बंद करपाचे मरे. जयेश बाब तशें करनाका. तूं एक बरो समजिकायचो मनीस म्हणून हांव तुका एक्सप्लेन करता बरे भाशेन. हा, पोर्तुगीजांनी जे उद्ध्वस्त केले देवूळ आसा तो इतिहास बहुसंख्य आशिल्ले लोक हिंदू जे गोंयांत आसा हांकांय कळपाक जाय की जे हिंदू संघटना अस्थिर आसा आनी तो डिमांड जो आसा तो बहुसंख्य आशिल्ले आनी ज्यांचे देवस्थान थंय आसा तेंच्यांनी जर फुडें येवन तो आनी कितें उलयता दोन्ही वस्तू उलयता. पुर्तुगाल भौसंख्यक. अरे पुर्तुगाल तकल्यात उडय रे त्या भायर. कितू ते पुर्तुगाल तुका सांगला पुर्तुगाला पयलीं कोण आसलेले तेय चोय रे. आनी भौसंख्यक म्हणटे तेश कोण आख्या वर्ल्ड लेवलाचे भौसंख्यक क्रिस्ती धर्म आहा. म्हणजे ते बी खंयच्याय कंट्री अटॅक करपाचो, खंयच्याय देशांना खंयच्याय कंट्री वचत तेंगे बस्ती करपाची. ते भौसंख्यक म्हणटे उतर म्हणजे तुका फकत मेजॉरिटी बीन तुगेले तेचे कावळे होबरो बंद करये. आनी ते देवूळ पड तूं उद्ध्वस्त केल म्हणटा ते तूं डॉक्युमेंटेड वायज तूं एविडन्स पळय, स्टडी करूं लाय डिपार्टमेंटाक. लेट द डिपार्टमेंट्स डू. देर इज अ गव्हर्नमेंट विच इज इन्स्टेटेड नो. देर इज अ कोर्ट राईट. सो डू इट नो. गो लिगली. कोण सांगता रे तुमकां कोन्नाक म्हणून. जबरदस्ती कोन्नाकाय. डोंट यूज फोर्स. फोर्स इज नॉट द आन्सर. That is what I am trying to tell you all. And I agree with all your grievances. I agree from my personal view. But I am too agree केल म्हणून जायना न्हू ते. It is ASI protected no area. So there is a department for that. There is archives or archaeology department. ते डिपार्टमेंटांतल्यान वसाय. Go through the department. Don't even think of doing any violence. डोंट इन्स्टिगेट. 60 वर्सांनी तुमो मुद्दांत वयर काटाय पडतो. दॅट इज द प्रॉब्लम विथ यू पीपल. स्टॉप इट आय सेड. एक घटना जेन्ना छत्रपती शिवाजी महाराजांची जी मुर्ती आसा करासवाडा म्हापसा हांगासर काही जाणांनी अशे रातच्या टायमार गुपचूपपणे येवन ती मुर्ती उद्ध्वस्त केली, तोडफोड केली. आणि त्यानंतर हांको चोय तूं आतां गेलो म्हापशा कारासवाडो. अरे पयलीं सद्या त्या कारासवाडोक तूं म्हणटा तूं डिक्लेरेशन दिता, तूं जजमेंटल जाता. राती मोळ म्हणतो कोण जाणा तो राती मोळा दिसा मोळटो कोण चोयला काय ना. एक्चुअली हे 3 जाण त्या आटीन भोंवताले ते दिश्टी पडले आनी तांकां 3 जाणां सस्पेक्ट म्हणून वयले. आणि सस्पेक्ट म्हणून तांकां इमिजिएटली अरेस्ट केले. आणि दे हॅपन टू बी ऑफ द मायनॉरिटीज. पूण ते मायनॉरिटी म्हूण आमची 5 लोक एकठांय जाल नाय. कोण जाल नाय. तेम रॉंग केला आनी दे हॅव टू फेस द म्युझिक. इंडिव्हिज्युअली दे नीड टू बी पनिश्ड इफ दे आर प्रूव्ड टू बी द पीपल हू हॅव डन इट. So far there is nothing else done. These are preliminary precautionary measures under which they have been arrested. First as suspects, then my confession zala, remand gaile. Now the court will decide. Declaration dittinga. This is not the same case as Sankwal. Sankwal case, it is red and white, black tested and tun sagata. Te mi video काढलेले man ते राती गेले. आणि तिंगा इमिजिएट अरेस्ट जाल ना. सस्पेक्ट अरेस्ट केलंय. आणि द वन हू हॅज बीन प्रूव्ड अँड सीन ऑन द व्हिडिओ डुईंग दिस ऍक्ट ते अजून अरेस्ट जाल नाही. तिऱ्यास्तो तू म्हणटा तुम सोचताय. तिऱ्यास्तो म्हणटा उदो हिंग पावल तू गेल्या आणि ते उदो हिंग कोणा नाका का उदो पावल ते तू चिंत मरे. मी जर अभ्यास करीत जाल्यार शिवप्रेमी जे आसा आणि संपूर्ण हिंदू समाज त्या वेळेस सुद्धा खूप सहिष्णू रावलो. पोलीस आणि तू म्हणटा शांती दवरली बरे भाशेन समजून येईल. बट तू कित समजून येईल रे जयेश बाब.
तुम्ही म्हापसा चोय रे तेम केस चल्यो गाडी माताले मरे तेम कोणा सोडा मायनॉरिटीची गाडी मारले क्रिस्तांव गाडी मारले इंडिव्हिज्युअलांक गाडी मारले आमकां फकत पुर्तुगेजां नांवान केस कसो नोश्टे उतरू उलयताले मरे तेजी ऑन कॅमेरा ते तुका दिसती पडना हा तेको लंडनकारांक गाडी मारताले आम फॉरेनाक गेले पूण तांकां गाडी मारप चोय रे बट वी डोंट ब्लेम द होल कम्युनिटी हू गॅदर्ड दे न्हू पूण मिसक्रियन्स आसतायच ते तुगलेय कम्युनिटी आहाय आमगलेय कम्युनिटी आसताय सो बिकॉज इंडिव्हिज्युअल माइंड्स कॅनॉट बी स्टॉप्ड दॅट इज वाय वॉट हॅज हॅपन्ड इन म्हापसा एज अ होल क्रिश्चियन कम्युनिटी तांकां सपोर्ट करपा येयलो नाय लेट द पुलीस डू द इन्व्हेस्टिगेशन नो द ट्रूथ विल कम आउट तो कालिदास मुट्टे भाशेन दूध का दूध पाणी का पाणी जातले कित्याक तेश करून सस्पेक्टेड अरेस्ट हांव जाणा ते फ्रांसीस डिसोजा दवरलो एकुसार 24 क्रॉसीस मोडले आख्खे गोंय क्रिस्तांव धर्मांत उरलो एक मनीस थंड आनी शांतीतायेन रावलो आनी वखदारी एक स्केप गोटान दाखयल्लो आमकां क्रिस्तांवान मोडले म्हूण सो मागीर द ट्रूथ केम आउट सो तेश करून ते पास्ट वसत रावल जाय तूं ह्या पास्टांत उतले हिंगा मूर्ती दवरली बसयली थंय तोडफोड बी काय जावना सारकी खबर काड थिंग वॉचमॅनाक कित केलो पुलिसे कितको मिसहँडल केलो मोबायल कितको तेजे हातीन दुकान घेयले आनी कित जालें तें आनी ओपनली केलें म्हूण जाय तूं काय पयलें सांगितलें मरे राती कितें येयले रे ते 3 o'clock येताय रे दॅट इज यू कॉल इज ओपनली पहिल्यान ताणें व्हिडिओ काढून ते ओपनली सांगला आम्ही बाबा हे केले गुपचूप बाबा आम्ही करता असं काय भागना लिपून काय करूंक ना लिपून केल्ल्यान ते व्हिडिओ घालचे नासले दवरून वचल्यात तो एक जबाबदारी देव बरें करूं सगळ्यांक एकदां उलो मारता की सगळ्यांनी ह्या दृश्टीन एकत्रीत येवचे आणि ह्या गोष्टींचेर शांतपणे विचार करून मागीर कशी आमी पीस एंड हार्मनी मेळूं शकता हे दोन्ही हातांची जबाबदारी आसा इतलेंच तूं कित सांगत ते आय एग्री विथ यू एमिकेबली बसोन सीट अक्रॉस द टेबल टॉक टू द ऑथॉरिटीज आणि एक एमिकेबली कितें जाल्यार सोल्युशन आउट ऑफ द बॉक्स हाडून जाता बरे भाशेन हाडया जबरदस्ती करप ना हे पड सांकवाळपड जाला दॅट इज जबरदस्ती चोरयां जाला राती जाला हें जावपाक जायना तेजे तुवें निशेध मारला अजून तेजे पयलीं निशेध मारपाक शिंक देन वी टॉक अबाउट कम्युनल हार्मनी एनी हांव जयेश बाब देव बरें करूं तुजे असले जायते आनीक आमचे गोंयकार आसचे गोंयान आनी बरे भाशेन सगळे आमी कम्युनल हार्मनी एकवटान आमी रावचे जावं असल्यो खबरो जावं असली डिस्कशन डिबेट ती डायसेक्ट जावं कालिदास बाबाली जावं जयेश बाबाली आनी म्हजे भितर आमकोडेन जात ते भाशेन आमी हो एक डायलॉग ओपन दवरताय सो तुमी सगळ्यांनी हे मुगेलें चॅनल एंटनी डिसिल्वा प्लीज सब्सक्राइब कराय आणि हो व्हिडिओ मुगेलो शेअर कराय सो जात तितूले हे डायलॉग ओपन जावपा जाय जर ओपन जाल जाल्यार एक समाधान येतलें सगळ्यां भितर देव बरें करूं आनी